मनशाचें जिवीत बाबा भयणीनो, आमी जण एकलो इंडिविज्युअल कशें जियेता, तशेंच आमी एक समाज कसो, एक कम्युनिटी कशी जियेता. आनी आमची वाड ह्या जिविताची जायत रावता, ती बंद जायना, सदांच मुखार वचपाची. आनी अशें आसतना आमच्या जिवितांत जायते पावटी घडये निसंटोन येता, जायते पावटी आमी दुकोळाक सांपडटा, जायते पावटी त्रासान पडटा. आयचीं वाचपां जरी तर आमचे मुखार दवरलें जाल्यार आमचें आयचें जिवीत तशेंच आदीं जें कितें घडलां तें आमी आमच्या दोळ्यां मुखार दवरूंक जाता. इस्रायल पोरजा जाकोब आनी ताचे पूत, जाकोबाचो एक पूत जुजे, ताका ताच्याच भावांनी विकलो आनी तो इजिप्ताक पावलो. देवान दुकोड धाडलो आख्ख्या संवसाराक, म्हणजे त्या आख्ख्या वाठाराक जेन्ना दुकोड पडलो, गरज पडली. आनी ही गरज पडटा आसतना जुजेक जे भाशेन सोपन पडलेलें आनी ताणें आपलें सोपन फारावाक सांगलोलें आनी तांणी तयारी केल्ली, ओरो गोटो सांबाळून दवरलेलो, सगल्या पासत सगल्यांक पावता ते भाशेन एकदम बरी वस्त. इकॉनॉमी कशे भाशेन चलोवची ती आमकां हें वाचप कळोवंक दिता. जुजेच्या हातान वो जुजेच्या भुजार ही जुट्टी दिल्ली आनी ताणें आपणाचेर दिल्ली जबाबदारी एकदम बरे भाशेन पाळली. खंयच्या गांवाक वा खंयच्या वाठाराक कितलें जाय पडटलें, कितलें तांकां वांटून दिवपाक जाता, हें सगलें आख्खें कॅल्क्युलेशन केल्या उपरांत बरे भाशेन ही वांटणी जाली अशें आमच्यान म्हणूंक येता. इस्रायल इजिप्ता कडेन एक जालो आपल्याचे गरजेक लागून, कित्याक तांकां दुकोड पडलेलो, जेवण खाण नासलेलें. इजिप्ताक जेवण खाण आसा म्हणून आख्ख्या वाठाराक खबर आसली आनी सगलो लोक जुजे बुगलेक येवन आपणाक जाय तितलें विकतें घेवन वेतालो. भाव भयणीनो, अशें चलता आसतना सवका हें वांटप आसा ताचो अर्थ बदल्लो. म्हणजे जे इस्रायलीत आसले आपले गरजेक लागून इजिप्ताक आयलोले ओरो गोटो घेवपाक, ओळख जाल्या उपरांत आपल्या बापायक आनी हेर सगल्यांक इजिप्ताक हाडून ते तांचे बराबर रावले आनी सवका गुलामपण सुरू जालें. म्हणटच जें बरेपण, जें वांटप कॉमेस जाल्लें, जें शेअरिंग कॉमेस जाल्लें, तें गुलामपण बांदून हाडपाचें एक हातयार जालें. भाव भयणीनो, आयज जरी तर आमी आमचेर नदर मारली, आमच्या देशाचेर नदर मारली, आमच्या राज्याचेर नदर मारली, वो आमच्या पॉलिटिकल सिट्युएशन, पॉलिटिकल पदवी जी आसा, आनी तेच बरोबर दुसरे वाटेन आमची गरज जी आसा, आर्थीक परिस्थिती आमची आसा, इकॉनॉमी आसा, ताचेर नदर मारली जाल्यार हो प्रोसेस जाता तो आमकां दिसती पडटा. पयलीं गरजेक सांपडटा आमी, मागीर कोण तरी बरें राज्य चलोवपी येता. जेन्ना आमचें निसंटन जालां, ट्रेजेडी जाला, बरें राज्य चलोवपी कसो येता. बरें राज्य चलोवपी आयला तो जायत्यो आमकां स्किम्स काडटा, वांटून दिता, कित्याक गरजेक सांपडलेल्यो आसात. आनी ज्यो स्किम्स आमकां काडलेल्यो आसात त्योच आमकां जायते पावटी गुलामपणान घालता. आयची परिस्थिती आमची, जे सरकार आमचे लागीं आयिल्ले आसात, आमकां स्किम्स कडेन दिल्ल्यो आसात, सेंट्रलायज केल्लें आसा सगळें. आनी हें सेंट्रलायज केला, स्कीम केला तेन्ना, वो जॉब्स आमकां दिल्यात तेन्ना आयज आमी जॉब सोदता सगळीं. आमच्या भुरग्यांक, आमच्या तरणाट्यांक कामाक लायिल्ले आसात, आमच्या घरच्यांक कामाक लायिल्ले आसा. ज्या कोणाक कामाक लायिल्ले आसा, ज्या कोणाक स्किम्स दिल्ल्यो आसा, ज्या कोणाक वांटलां जायतें, चिंतात आनी पळयात, आजून पासून तुमी तुमच्या हक्काची आसात काय आयज गुलाम जाल्ले आसात. बो करून जेन्ना एलिसांवां येता तेन्ना स्किम्स भायर सरतात. सद्याक आमच्या राज्यान भायर सरपाक लागल्यो आनी ह्यो स्किम्स खेरीत भाशेन आमकां असल्या गुलामपणान घालतात की तो दीस येतलो त्या दिसाक वोट आमचेर मारपाक जाय. आमचो सरकार, आमी केला, आमी हें दिलां, आमी तें दिलां, तुमी आमचे गुलाम. म्हणजे गुलामपणान भितर सरतात, तो गुलामपणान पावतात. तांकां पयलीं कांयच कळना. इस्रायल परजा जेन्ना इजिप्ताक आयिल्ली तेन्ना बरेपणान आयिल्ली, कित्याक आमचो जुजे हांगासर आसा, आमचो जुजे. आनी आमचो जुजे आसा तो आयलो आनी आमचो जुजे मेल्या उपरांत फाराव जो आसलो आनी इजिप्तकार आसलो तांणी पळयलें की ही इस्रायल परजा आसा ती वाडटा, चडटा.
तांकां गुलामपणान घातली, तांकां आपल्या वावराक लायले, तांकां आपले पदवे खाल दवरले. आयजूय अशें घडना काय? आयज जे कोण आमी आसा सवकासायेन ह्या गुलामपणान भितर सरतात म्हूण आमकां जायते फावटी खबरूच ना. त्या इस्रायलितांक खबर नासली आपूण आतां गुलामपणाच्या चॉपक्यान सांपडल्यान, हे ट्रॅप जो आसा तातूंत आपण सांपडल्यात, हे कोणाक खबर नासली, खुशाल आसली. अकस्मात जेन्ना फाराव बदलतलो तेन्ना वस्तू बदलतल्यो. भाव भयणीनो, आयज आमची परिस्थिती असली जाल्या काय? असली परिस्थिती आमची जाता काय? चिंतून पळयात आनी फुडले निर्णय घेयात, फुडलीं पावलां मारात. गुलाम जायनाकात. आयज ह्या गुलामपणान जरी तर आमी भितर सरता जाल्यार चतूर रावपाची गरज आसा. आनी ही चतुरताय सांबाळूंक आमी गुलाम जायना जावपाक कितें करचें? हाचे शुभ वर्तमानान जेजू आमकां काय बरे भाशेन सांगता. वचून सर्गीचें राज लागीं पावलां अशें परगटा. जें कितें घडटा आमचे भोंवतणी तें सर्गीचे राजाचे वाटेन आमी पळोवंक एकदम गरज. आनी जरी तर हें घडटा जाल्यार देव हें जरी तर घडून हाडटा. जे भाशेन जुजेक देवान इजिप्ताक पावयलो, मागीर दुकोळ आयलो, मागीर सगळें तयार करून दवरलें आनी मागीर लोकांक वांटलें, सगळें मांडून हाडलां बरे भाशेन. आनी जुजेन म्हणला ते भाशेन तुमी दुखी जायनाकात. आपल्या भावांक ताणें सांगलें, कित्याक तुमचे वरवीं देवानूच म्हाका तुमकां राखचे पासत पयलीं हांगासर धाडलो, पयलो इजिप्ताक धाडलो. म्हणटच देव जरी तर सगळें बरे भाशेन घडून हाडटा जाल्यार शुभ वर्तमाना प्रमाणे आमी देवाचे सहकारी जावंक गरज. आनी देवाचे सहकारी जावंक हें म्हजें, हें हांवें केलां देखून तुमी म्हजे गुलाम जावचे असले ना. तुमी फुकट घेतला, फुक्या दियात. हें जरी तर आयज आमचे उद्योगपती जे आसात ते समजले, हें जरी तर आयज आमचो सरकार जो आसा तो समजलो, फूल मेजॉरिटी आसा, पूण सरकार जरी तर समजलो फुकट घेतला, फुक्या दी हें समजलो जाल्यार आयज परजार रडची ना. आयज हे उद्योगपती जे गिरेस्त जाल्ले आसात आनी आनिकूय गिरेस्त जातात, आनिकूय घेयीत आसात, ते जरी तर समजले फुकट घेतला, फुक्या दी. शेअरिंग कितलें गरजेचें, वांटून दिवप कितलें गरजेचें हें जरी तर समजलें जाल्यार काय बरें जावपाचें. पूण आमचें मन आयज फकत इकॉनॉमिक्साचेर आसा, फायदो कितलो जाता हें पळोवपाक लागलेलें आसा. देखून ते गरीब दुबळ्यांचें पळोवंक ना. गरीब दुबळे आसात ते आमकां कित्याक जाय? तांचे बराबर आमच्यान पार्टी करूंक जायना, पूण तांचे लागीं आमच्यान वावर करून घेवंक जाता. असल्या गुलामपणान भाव भयणीनो आमी भितर सरपाक लागलेलीं आसात. चिंतून पळोवंक गरज आसा. जाल्यार आयच्या दिसाक ही कृपा आमकां मागुया, हें विशाळ मन मागुया. जे कोण पदवेन आसात, जांचे लागीं दुडू आसात, जांचे लागीं दुडू नात, जांचे लागीं वावर करूंक जाता, आमी सगल्यांनी हें समजून घेवंक जेजून सांगलां तशें वावराड्याक आपलें जेवण खाण फावो, पूण सांबाळून दवरूंक, दुसऱ्यांक उणें करूंक हें करूंक फावना. तर ही कृपा आमकां जण एकल्याक मागता आसतना आमचोच जण एकल्याचो निर्णय घेवया. देवाचे सहकारी आमी जातल्या, आमचे लागीं जें कितें आसा तें आमी दुसऱ्यांक वांटतल्या आनी सगल्यांक बरेपण मेळचे पासत एक भाशेन कायदो सगल्यांक फावो जावंक आमी मागतल्या. हो नियाळ सोंपयता आसतना उगडास येता जें ह्या दिसांनी एक सुप्रीम कोर्टाच्या आदल्या जजान बरयलां. हो आमचो देश एक देश, पूण ह्या एक देशान स्टॅन स्वामीक एक भाशेचो कायदो आनी अर्नब गोस्वामी हाका आनीक एक भाशेचो कायदो. ह्या एक देशान जे आमचे शेतकामती, गरीब शेतकामती आसात ताका एक भाशेचो कायदो आनी उद्योगपती आसात अदानी ताका दुसरे भाशेचो कायदो. तरी आसतना आमचें एक देश, वन नेशन वन लॉ. आनी हो वन लॉ जो आसा तातूंत सोशल जस्टीस ना, नीत आसा ती सगळी बिगडून गेल्ली आसा. तर देवा लागीं मागुया ही नीत आमकां फावो कर आनी नितीच्या रस्त्यार आमच्या राज्याक आनी आमच्या देशाक पावय म्हूण हे भेटेन मागुया.